पर्यटन खात्यान शेक धनियांक थाकाय दिल्या। शेक परवान्या खातीर पैसे भरपाची तारीख पर्यटन खात्यान वाडोवन दिल्या। आदी शेक परवान्याचे पैसे भरपा खातीर 17 नोव्हेंबरा मेरेन वेळ दिल्लो। आता तो वाडोवन 25 नोव्हेंबर केला। शेक धनियांक तात्पुरतो परवानो दिल्ल्यान तांकां शेक उबारपाक मेळटले। पर्यटन मंत्री रोहन खौटेन हे विशीं म्हायती दिल्या। एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान जवळ 364 शेक्स ह्या फाटी दाखयल्ले बीच कॅपॅसिटी खातीर इन टर्म बिफोर द न्यू बीच शेक पॉलिसी केम इन। शेक पॉलिसी थोडे आमकां बीच कॅपॅसिटी मेळपा खातीर डिले जाली आनी तातूंतल्यान सीझन ऑलरेडी स्टार्ट जालें। टुरिजमाक खूब महत्वाचें आसा की शेक्स हॅव टू कम इन प्लेस एट द रायट टायम कित्याक सीझन हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट हॅव ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग डावन। आता हे समज सगळ्यांक फुडें व्हरतले जाल्यार शेक्स बेगीन येवप ताचे खातीर आमचे प्रयत्न आसा आनी जवळ 364 टोटल शेक्स आशिल्ले तातूंतले 364 शेक्सांतले जवळ अलॉटमेंट जे जाल्ले रफली अबाउट 353 शेक्स तातूंत खूब जाण 17 तारीख पर्यंत डेडलायन आशिल्ली पेमेंट करपाक आनी दे हॅव बीन लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल शेक ओनर्स जे आमचे गोंयकार भाव तांचे एसोसिएशन प्लस आवर एमएलए कलिग्स वी हॅव रिक्वेस्टेड की तांचे समज कोणाचे पेमेंट रेडी आसा जाल्यार तांकां मातशे 2-4 दीस एक्स्ट्रा दिवचे फॉर वीच दे कॅन मेक द पेमेंट्स एंड मूव अहेड। डिमार्केशन ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा आनी आय एम हियर बाय वॉन्टिंग टू कन्वे की तुवें जे आतां म्हाका विचारलां की द टायम फॉर पेमेंट हॅज बीन एक्सटेंडेड अप टू 25th ऑफ नोव्हेंबर सॅटर्डे की तांणी येवन जे कोण उरले जांकां शेक अलॉट जाला आनी पेमेंट करूं ना तांकां 25 तारीख पर्यंत तांकां टायम दिला येवन पेमेंट करपाक। सो ह्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां आव्हान करपी जे कोण उरले तांणी येवन पेमेंट करून शेक्स बेगीन करचे कित्याक एक वाटेन तेच लागिल्ले बेगीन जाय म्हणून। आता पेमेंट येवना मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट दीस ऑल्सो इश्यू इज क्लियर्ड फॉर देम सो अ स्मूथ सेल फॉर कॅन हॅपन बिफोर दीस मंथ ऑफ डिसेंबर स्टार्ट्स सो दॅट मॅक्झिमम सिजनाचो बेनिफीट तांकां घेवंक मेळटा आनी तांणी 25 तारखेच्या पर्यंत जे करतले तितले पेमेंट आमी एक्सेप्ट करून वी वील मूव अहेड टू एन्श्योर दॅट द सेम पीपल हू आर सपोज टू बी पेइंग पे द अमाउंट एंड द शेक्स आर अलॉटेड टू देम। Provisional NOCs have already started being given to them, so that also sorts out the matter for them to erect the checks and come back for their final NOCs for which they can start the business also.